माझ्या सगळ्या लोकां खातीर इम्पॉर्टंट की आमी आमचे पळयलेले आमचे एनवायरमेंट कितलो डिग्रेड जाल्लो आहा, तशें आमचे लॉ एंड ऑर्डर, आमचे जायते बेजीक एम्युनिटी इश्यूज आहा, रस्ते जावं उदक, तांकां लागून हो इलेक्शन जायते इम्पॉर्टंट आहा. हे डिसायडींग जातलें लोकांचे जे इम्पॉर्टंट इश्यूज आहा ते हे इलेक्शनाचेर कळटले. सो ताका लागून हांव सगळे इम्पॉर्टंट व्हेरी इम्पॉर्टंट इलेक्शन. ओके, कितले पर्सेंट वोटिंग जातले काय दिसता तुका हांगा? पळया अरावंड 60 क्रॉस जावंक जाय, 60 अरावंड 70 जावंक जाय म्हणटा. लोकांचो रिस्पॉन्स आतां बरो आहा, सपोर्टीव बरो, सो ते कितें कन्वर्ट जाता तें कळटलें. एक देनपार म्हणले अंदाज येतलो इलेक्शन कसो. तुमचो अलायन्स पार्टनरूय आसा, सो कशें दिसता? अलायन्स म्हणटा पॉलिटिकल फिल्डान अलायन्स म्हण आसना, इट शूड बी फायट. अलायन्स फायट म्हणून पार्टनर हें जायना, आमचें फ्रेंडली फायट अशें कांय ना. सो आय डोंट थिंक तो हिंगा म्हाका कंटेंडर आसतलो. फायट वील बी बिटवीन रुलींग आनी ऑपोजिशन, मेन ऑपोजिशन पार्टी. काँग्रेस म्हणटा काँग्रेस आनी बीजेपी. तांकां तुमी कन्सिडर कित्याक करना? कित्याक अलायन्स नो बेज ओनली. त्या पार्टीचे हिंगा कांय वर्कर्स ना तेंचे बूथ मॅनेजमेंट ना, सो ताका कन्सिडर करूंक शकना हिंगा. सेकंड केन्ना तेंचे एक पंच पासून निवडून येयलें ना. डॅमेज करू शकता, म्हणजे वोट स्पीड जाऊ शकता? नो, आमचे काँग्रेस वोट आहा ते इंटॅक्ट उरतले. ओके ओके ओके, हांगासर सध्या वोटिंग कशें चालू आहा तुमचें? सद्याक आतां रिस्पॉन्स आतां बरें स्टार्ट जाले आहा, क्रावड जाला, सो जितलो टायम वाडटा तितलो कंटिन्यू जातलो क्रावड. सद्या कितली पर्संट जाला, म्हणजे 8च्यान सुरू जाला? अजूनही पर्सेंटेज आता स्टार्ट केला, 1-2 बूथ विजीट केला हांवें 2-3, सो अजूनही काउंट मेळना. सो आनी एक 2 वरान काउंट येतलो. ओके. ईव्हीएम आणि बॅलेट म्हणजे कितें डिफरंट दिसता? कितें कोण प्रॉब्लम अशें कितें आहा? ना, एक्चुअली बॅलेट बरें, लोकांक मातशें जे डावट आसलो ईव्हीएम मशिनाचेर, सो डावट तो क्लियर जातलो. सो सद्या हो जो बूथ आसा थंयसर खूब लोकांक म्हणजे कंजेस्टेड एरिया आसा हय, थंय बिकॉज दिश्टी ते पडटा. बुथाची पाथवे आहा ती ल्हान आहा आनी ते विचारले, तो म्हणटालो ऑप्शन ना म्हणून, तांकां लागून 2 क्यूज केला सो लेडीज, ताका लागून ते मातशें जालां म्हणून. सो तेणी सांगला सिनियर सिटीजन कोण आहा जाल्यार तांकां डायरेक्ट एंट्री करता म्हणून. ओके, मात सिनियर सिटीजन आतां आमच्यानी पळयलें की हांगा व्हॉलंटियर्स तांकां कोण ना, तांचे फॅमिली मेंबर्स आसा तांकांच व्हरचें पडटा, हे कडचें हाडचें काय पडटा. सांगला तेंचे कितें मिसमॅनेजमेंट जाल्लें आहा, कित्याक आतां लास्ट स्लिपी पासून पावना आहल्यो, सो आतां आयज बीएलओ बसयला, कित्याक बीएलओ नाहल्लो त्यो, सो ते एटलीस्ट बीएलओ बसून मातशें तरी हें जालें, सिंप्लिफाय जालें. पूण ते एक्चुअली इलेक्शन कमिशनान तेजेर नोंद घेवंक जाय आसली, कित्याक इतलें व्हडलें इलेक्शन कंडक्ट करता तेणी सगळें प्रिपॅरेशन दवरूंक जाय आसलें. कित्याक लास्ट इलेक्शनाक व्हडल्या इलेक्शनाक तेणी जे जाणटी आहा ते वोटींग करूंक पावना, तांकां घरा कडेन वचून वोटींग करूंक प्रोविजन दवरलेलें बॅलेट पेपर वगैरे, सो तशें प्रोविजन दवरूंक जाय आसलें. सो हिंगात खंय तरी कमी पडलेलें आहा. ओके.